ग्रामसभा आसली त्या ग्रामसभेक ग्रामस्थांचो डिमांड आमी आयकून घेतलो आनी ती रेजोल्युशनूय घेतली. तेंचो डिमांड आसा की तांकां बायपास जाय आनी ज्यो सीएमान अलायनमेंट एक्विशन लायन कितली आसा ती ते दाखोवपा खातीर जे बी सगळे डिपार्टमेंटाचे मनीस सांगलेले ते तांकां मान्य ना. हो एक प्रश्न. दुसरो आसलो तेंचो बायपास शेतांच्यान जाय म्हणून तो एक प्रश्न. आनी तिसरो तेंचो प्रश्न आसलो कितें जो पर्यंत आमचे करस्पॉन्डंट हे गव्हर्मेंट आयकना तो पर्यंत तुमी कसलेच करस्पॉन्डंट करप ना हे गव्हर्मेंटाक धाड म्हटलं. पण कितले पर्यंत कायद्यान बसता ते हांव नको. कायद्याच्या दृश्टीन आमी व्हिडिओ फॉलोअप करतले. त्याच्या उपरांत ते रेजोल्युशन पास करप न करप ते मागीर आमी सांगतले. दामू बाब सॉइल टेस्टिंग कितें तरी चालू आहा म्हणला विदाउट पंचायत कन्सर्न. पळय ते PWDचे वर्क ते पंचायतीक लागना. PWDच्या एक्विशन लँडान ते सॉइल टेस्टिंग करतात ते हांवें तांकां सांगलां कितें फाल्यां वचून हांव विचारतलो विदाउट अवर परमिशन तुमी कितें करता हांगासर. आज रेजोल्युशन घेतला तांच्यानी. आयज रेजोल्युशन घेतला की तुमी ते रेजोल्युशन म्हणलें तांणी सांगलां तुमी वचून विचारा. आमी ते PWDचे सॉइल टेस्टिंग परमिशन पूण हें आतां खंयचे एक्वायर्ड लँडान एक्वायर्ड लँड त्यांची एक्विशन लायन दाखयला पळय तेजेर तुम्ही प्लॅन दाखयला तांच्यानी कांयच करप ना ना सो त्या संदर्भात कितें प्लॅन दाखयला प्लॅन दाखवला तिने आमकां टिल्ट रोड 40 मीटर अशें प्रेजेंटेशन दाखयल्लें PWD. प्लॅन असं कशें त्या जाता तेंचे कडेन मे बी प्लॅन आसूंक शकता तशें ते सॉइल टेस्टिंग करता. तुम्ही कशी म्हणू शकता की प्लॅन नासतना तो एक्वायर केला म्हणून आतां हांव फाल्यां विचारतलो तांकां न्हू सॉइल टेस्टिंगाक बाबा तुमी हे सॉइल टेस्टिंग करता फॉर वॉट पर्पज विचारल्या शिवाय कळचें ना न्हू. तर कित्या खातीर सॉइल टेस्टिंग केन्ना वतले तुमी हांव फाल्यां वयतलो तो डेलिगेशन वतले तुमचे एलोंग विथ अवर पंचायत बॉडी. दामू अजुनी तुम्हीच सरपंच कशें दिसता सरपंच जाले रावता म्हणल्यार आनी गेले मातशें तेका अर्जंट काम ना आसा. प्रत्येक फावटी सरपंच ना. धांवता सरपंच रावना म्हणून नवो जो तेका सरपंच काम आसा ते कोण कितें प्रॉब्लेम जाला म्हणून आतां सांगून गेला तो. ना दर फावटी आमी तसोच पळयता. ना मातसो ते बिजी आसता तो कॉन्ट्रॅक्टर हां. पावसाची कामां करपाक. सरपंच जावपाची न्ही ताणी थँक्यू व्हेरी मच.